लोकसभा विधानसभेत बायलांक 33% आरक्षण दिवपी नारी शक्ती वंदन अधिनियम राज्यसभेतून पास। 215 खासदारांचो तेको। प्रधानमंत्र्यान मानले वाटेकार खासदारांचे उपकार। नारी शक्ती वंदन अधिनियम सामान्य कायदो न्ही, अमृत काळात विकसित भारत घडोवपाच्या दिशेन मोठे पावल। प्रधानमंत्री उलयलो। बीजेपीच्या बायलांचो उत्सव। प्रधानमंत्र्याचो सत्कार। नारी शक्ती वंदन कायदो लागू करूंक घाल्ले सेन्सस डिलिमिटेशनाचे क्लॉज काडचे। राहुल गांधी म्हणटा कास्ट सेन्सस जाहीर करात। ओबीसीक आरक्षण जाय। बीजेपी ओबीसीक फटयता। हाऊसिंग सोसायटीनी फ्लॅट म्हारग। फ्लॅटाच्या मोलाचेर 8% अतिरिक्त फी लावपाची अधिसुचोवणी। गोवा फॉरवर्ड म्हणटा भावजीक थाकाय, सामान्यांक धप्पो। कर्नाटकात जेडीएस बीजेपीचे एनडीए अलायन्स। कुमारस्वामी म्हणटा 2024 वेंचणुकेत एनडीएक बळगे। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची मध्यस्थी। सिटांचे वाटप खंय फुडारी थारायतले। सनातन धर्म काबार करपाचे वक्तव्य इंडिया अलायन्साच्या डीएमकेक पडले म्हारग। उदयनिधी स्टॅलिन आणि तामिळनाडू सरकाराक सुप्रीम कोर्टाची नोटीस। टुरिस्ट टॅक्सी आणि पॅसेंजर बसीचो अपघात। बसीतल्या 4 प्रवाशांक दुखापत। टुरिस्ट टॅक्सीतल्या एका टुरिस्टाक लागलो मार। थिये उल्हास परबान चौथीक केले प्रुडंटाच्या लोगोचे डेकोरेशन। उल्हास म्हणटा प्रुडंट बरे चॅनल म्हणून डेकोरेशनात प्रुडंटाक सुवात। 30 डझन फोली 4-5 दिसात सजावट। फोण्या कोणशे निरंकालाचो हेमंत काडटा चाफ्याचे पीक। चाफ्यांक बरे मार्केट। चाफ्याच्या उत्पादनात बरी येणावळ। चाफे लायात हेमंताचो उलो। चाफ्याच्या लागवडीचेर खासा रिपोर्ट। आणि कोविडात आपले भलायके परस भुरग्यांचे शिक्षणाक महत्व दिवपी पारशां। चोंसाच्या सरकारी शाळेची वसिष्ठ गुरू हर्षिताची देख घेवपाची कल्पक शिक्षण पद्धत। खासा रिपोर्ट।